मोगाच्यानो ह्या दिसांनी आमी रोजार मेयेच्या भक्तीपणा विशयांत नियाळ आसां. प्रत्येक जावन आमच्या कोंताच्या तेर्सान आमी मागच्या त्या लयदिनेच्या विविध उल्या विशयांत ह्या दिसांनी आमी नियाळय करता. आनी आज आमी नियाळ करचो उलो ह्या मर्जेक आमी उलो करचें नांव जावन आसा भोव पवित्र रोजारीची राणी. लयदिनेच्या निमाण्या त्या भागांत मोरयेक जायते पटी आमी राणी म्हणून उलो करता आनी ती नीज जावन सर्गा संवसाराची राणी, आमच्या कुटुंबाची राणी, आमी तिका राणी म्हणून मान करता. आज ह्या उल्या विशयान नियाळ करतना थोड्यो संगती तुमचे समोर दवरूंक हांव अपेक्षितां. पयल्यान पयलें रोजार म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कितें, ह्या भक्तीपणाची सुरवात आनी ताची चरित्रा खंयसर प्रारंभ जाली, रोजार मेयेचें फेस्ताची चरित्रा कितें, रोजार मेयेचें भक्तीपण ह्या कोंताचें देवासांव हाची विशेशता कितें, आनी रोजार मेयेच्या भक्तीपणान आमी नियाळचे ते मिस्तेर हाचे विशयान थोडो नियाळ आमी करया. पयलें रोजार ह्या रोझारियो म्हणलो शब्द तो लात्या भाशेचो शब्द. हाचो अर्थ जावन आसा गुलाबाचें वोर्त, ह्या गुलाबाची गजडी, फुलांचो जलो ह्या फुलांचो तुरो, अपुरबायेच्या सांगणेचो पुंजो. आनी निजायकी रोजार मेयेचें भक्तीपण आमी कोंत वापान मागचें तें भक्तीपण निजायकी एक सांकळ मागणें जावन आसा, विविध मागण्यांचो एक पुंजो जावन आसा, मोरयेक आमी घालचो एक जलो जावन आसा. देखून हो जावन आसा अर्थ रोजार म्हणल्या त्या शब्दाचो. ह्या भक्तीपणाची सुरवात खंयसर जाली. 13व्या शतमानांत प्रसंगदाराच्या मेळाचो स्थापक सान दोमिनिकाकस मोरयेनच हें भक्तीपण दिल्लें म्हणून चरित्र आसा. उपरांत 1470 आनी 5 इसवेंत दोमिनिकन याजकांनी युरोप राष्ट्रांक आनी सगळ्या राष्ट्रांक हें भक्तीपण विस्तारलें. हें कोंताचें देवासांव हर एका कुटुंबान करीशें तांणी हें भक्तीपण सगळ्या संवसाराक विस्तारयलें. उपरांत 1520 इसवेंत पिवूस 10व्या पापसाहेबान ह्या भक्तीपणाक अधिकृत मान्यता दिली आनी ऑक्टोबर म्हयनो ह्याच भक्तीपणाक म्हूण समर्पण दिलो. देखून ऑक्टोबर म्हयन्याक रोजार मेयेचो म्हयनो आमी म्हणटा आनी त्या म्हयन्यांत आमी प्रत्येक रितीन रोजार मेयेक मान करता. रोजार मेयेचें फेस्त ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 7 तारखेर येता. हाची कितें चरित्रा. 1570 आनी 1 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर तुर्कां विरोध लेपांटोचें उदका झूज चल्लें आनी ह्या झुजांत युरोपाक जीख लाभली. आनी ही जीख कशी लाभली, रोजार मेयेचें भक्तीपण करून ही जीख लाभली म्हणली चरित्र आसा. देखून रोजार मेयेच्या भक्तीपणा वरवीं तांकां जीख लाभलेले वरवीं ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 7 तारखेर रोजार मेयेचें फेस्त स्थापन केलें आनी आजून हें फेस्त ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी आचरण करता. रोजार मेयेचें भक्तीपण ह्या रोजारचो तेर्स कोंताचो तेर्स हें भक्तीपण बायबल आधारीत भक्तीपण जावन आसा. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेरच सोडवणेचे मिस्तेर तातूंत आटापल्यात. हातूंत भावार्थाची उसारणी आसा, सोम्याचें मागणें आसा, सोम्यान ताच्या शिसांक शिकयल्लें मागणें आसा, सबारपटी मागणें आमी कोंताच्या भक्तीपणान म्हणटा. भगिवंत त्रिंदादीक मान आसा, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हूण त्रिंदादीक आमी मान करता. मोरयेन फातिमान दिश्टीक पडोवन शिकयल्लें भोव अपुरबायेचें मागणें ह्या कोंताच्या भक्तीपणांत आसा. हे जेजू आमची पातकां बक्षी, यमगडाच्या उद्यांतले आमकां निवार, सर ओतम्यांक प्रत्येक जावन तुज्या काकुळतीची चड गरज आशिल्ल्यांक सासणीक जिविताक पावय म्हणलें भोव अपुरबायेचें मागणें आमी ह्या कोंताच्या तेर्सा वेळार म्हणटा. भाव भयणीनो, हें कोंताचो तेर्स रोजार मेयेचें भक्तीपण तातूंत नियाळचें मिस्तेर सोडवणेच्या मिस्तेर जेजूच्या सोडवणेचे मिस्तेर जावन आसात. सोम्याच्या सोडवणेची येवजणच ह्या तेर्सा वेळार आमी नियाळता. 20 मिस्तेर आसात आमी जाणा. संतोशाचें मिस्तेर, उजवाडाचें मिस्तेर, दुखीचें मिस्तेर आनी आनंदाचें मिस्तेर. सोम्याच्या जल्मांत
सुमी सरकार सोडून वचून पवित्र आत्मो धाडटा पर्यंत हे मिस्तेर पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेरच आदारून ह्या रोजारम्याच्या भक्तीपणान ते म्हणून हाडल्यात. आखरेचे 2 मिस्तेर मात्र मरयेचें स्वर्गावरण आनी मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. हे मिस्तेर मात्र कातोलीक पवित्र सभेच्या सांप्रदायिक शिकवणेचेर ते ह्या तेर्सांत कुडशिल्यात. मरयेचें राणीपणाचें फेस्त ऑगस्टाच्या 22 तारखे मे आचरण करता. मरी सर्गा संवसाराची राणी आनी रोजारीची राणी म्हूण तिका आमी मान करता आनी जावन मरी सर्गा संवसाराची राणी जावन आसा, आपोस्तलांची राणी जावन आसा, मार्तिरांची राणी जावन आसा, कॉन्फेसरांची राणी जावन आसा आनी आज प्रत्येक जावन आमी तिका रोजारीचे राणी म्हणून मान करता. बाबा भयणीनो, मरिये मायेच्या ह्या कोंताच्या भक्तीपणांत आमी 8 हप्ते आमी मागचें तें मागणें भोव अपुरबायेचें मागणें. आमच्या बापाचें मागणें जेजून ताच्या शिसांक शिकयल्लें. लुकाच्या वांजेलान 11व्या अध्यायांत पयल्या तावन 4थ्या वाक्यान हें मागणें आसा. शिस जेजू लागीं वचून विचारतात, सोम्या जू हांव ताच्या शिसांक मागोवंक शिकयल्ले बरी आमकांय तूं मागणें करूंक शिकय. आनी तो बोल जेजू हें भोव अपुरबायेचें मागणें, आमच्या बापाचें मागणें. जेजूच्याच तोंडांतल्यान बायसरलीं उतरां ती ही आमी सबार पोटी ह्या लदिनेंत ह्या तेर्साच्या भक्तीपणांत आमी तें मागता. हें मागणें न मान मरिये म्हणलें मागणें खंयचें मागणें हें कैतान विसलां हें पवित्र पुस्तक आदारीत मागणें जावन आसा. न मान मरिये म्हणलो उलो गाब्रिएल बोडव्यान मरियेक केल्लो नामान आनी ताच्या उपरांत आमी सांगचें तें स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणलें तो उलो एलिझाबेथीन मरियेक केल्लो प्रणाम जावन आसा. लुकाचो वंजेल 1 अध्याय 28व्या वाक्यान देवान गब्रिएल दुताक धाडन मरियेक मान पटयलो आनी गब्रिएल बोडवो मरिये सरशीन येवन म्हणटा, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. मरिये म्हूण तो उलो करिना, मरिये म्हूण आमी तेर्साच्या मागण्यांत त्यो मरिये म्हणून उलो तो ह्या मरियेचें नांव आमी हाडलां. बोडव्यान नामान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हणून मरियेक मान पटयलो आनी केदळ आमी नामान मरिये कृपेन भरलेले आमी म्हणटा. बोडव्या सांगता मेळो मरियेक आमी मान पटयता. देवाचें उतर आमी परत परत विचारता. तशेंच एलिझाबेथीन मरियेक केल्लो प्रणाम. लुकाचो वंजेल 1 अध्याय 40 आनी 1 वाक्य स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ आनी आमी ताका जेजू म्हणून कुडशिता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ जेजू. आनी हें मागणें पवित्र पुस्तकांत हांव विसलां. हे उले हो प्रणाम हो नामान गब्रिएल बोडव्याचो आनी एलिझाबेथीचो जावन आसा. परत परत आमी तो उसारता आसतना गब्रिएल बोडव्या सांगे मरियेक आमी मान करता आनी एलिझाबेथी सांगता मेळून मरियेक आमचो प्रणाम पटयता. तरी मरी कितली संतोश बरी जायना जावं, कितली संतोश बरी जावन आमचेर ती आशिर्वादां घालिनागी खंडीत जावन. देखून बाबा भयणीनो, आमी म्हणचे तो तेर्स आमी भक्तीपणी मागया. तेर्सांत भावार्थाची उसारणी आसा आनी अखरेक आमी मरियेक मान करून तिका लदीन गायता, लदीन करता. आनी अशें हर एक पोटी मरियेक आमी तेर्सा मुखांत मान करता आसतना मरी तिची दराळ आशिर्वादां आमचेर वता. देखून तिची मजत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी हो तेर्स सदांच आमी मागया. तेर्सा मुखार जायते अजापां घडल्यांत. अख्ख्या संवसाराचेर तेर्स केल्ल्या कुटुंबांत कितेंच उणें पडोंक ना. जायते अजापां घडल्यांत. मरिये मायेचो तेर्स सदांच करया. रोजारीची राणी आमच्या कुटुंबा पासत विनंती करीन दी. ये मरिये आमचे पासत विनंती कर. रोजारीचे माये आमचे पासत विनंती कर. सर्गाचेर संवसाराचेर न्ही आमचे पासत विनंती कर. आमेन. See
सीता